राजेशाय आणि लोकशाय हातूंत फरक आसता काय कितें? आसता, खूब फरक आसता. राजेशायेंत एक राज आसता. राजाचे घडये प्रधान असतात, राजपुरोहीत असता. हे प्रधान राजाक सल्लो दितात. राजपुरोहिता कडल्यानय घडये तो सल्लो घेता, पूण निर्णय हो एका मनशाचो असता. निर्णय राज घेता आणि तो त्या सल्ल्या प्रमाणे आसतलोच अशी खात्री ना. सल्लो पटलो जाल्यार त्या प्रमाणे तो घेत, सल्लो पटलो ना जाल्यार आपल्याक जाय तसो निर्णय घेवन तो फुडें वता. ही राजेशाय. एका मनशाचो कारभार. कारभारी जरी कितले असले, प्रशासन असले, तरी निर्णय तो एका मनशाचो. आणि ताजे फाटल्यान डायनास्टी आसता. म्हणजे तो, ताजे फाटल्यान ताजो पूत, ताजे फाटल्यान ताजो नातू, हे चलत उरता. कित्याक ती राजेशाही ही कुटुंबाचेर आदारिल्ली उरता, लोकांनी वेचून काडिल्ली न्ही. आता लोकशाय वेगळी कित्याक? तर लोकशायेंत अशे तरेचो राज ना, अशे तरेचो एकूय मनीस ना की जाका सगळोच अधिकार दिल्लो आसा. बाकीचे मंत्री कितेंय सांगू, 12 मंत्र्यां मदले 11 मंत्री कितेंय सांगू, तूं जें ठरयता तें फायनल, अशी परिस्थिती लोकशायेंत नासता.